8 दिसा पयलीं ओज साहेबा आस्थापनाच्या वतीन आमचे मित्र सद्गुरू नाईक यांनी जी गार्बेज जे आमच्या व्हळार किंवा नदीन घाण जाल्ली आणि अक्षरशः लोकांक नाक दामून वचचें पडटालें तेचे खातीर तेणी आमकां खर्चान मदत केल्ली. पूण परत 4 दिसां उपरांत परत तीच परिस्थिती निर्माण जाली. आमी तांकां फेन्सिंगची एक निवेदन दिलें आनी ऑन द स्पॉट 2 दिसांनी त्यांनी फेन्सिंग लेबर सगळें प्रोवायड करून फूल फेन्सिंग केल्या उपरांत अक्षरशः लोकांनी ताका वाहवा दिली. जो दुर्गंधीचो प्रश्न आसलो तो सादारण 80% मिटता असो आमकां सद्या तरी दिसता. म्हटल्यार 2 दीस पयलीं परत आसोलकर म्हाजे कडेन आयिल्लो आनी म्हणपाक लागलो, अरे पात्रांव म्हणपाक लागलो परत तशेंच चालू जालें. तर म्हटलें कितें करया, तर उपाय कितें? तर म्हणपाक लागलो फेन्सिंग करया. चल म्हटलें लाग कामांक तूं, जर कितें दिवचें पडटा हेल्प मदत जर करची पडटा जाल्यार हांव आसा. त्या प्रमाणे हांगा फेन्सिंग ताणें करून घेतलें. पण अशें दिसता की इतको सुंदर असो आमचो मांद्रें गांव आसा, तो सुशोभीत दवरप हें आमचें काम. आमी फुडें सरपाक जाय आनी सुशोभीत दवरपाक जाय.